The conduct of business of Goa Legislative Assembly. I seek postponement of star question LAQ number 6B and unstar LAQ number 46 to 26 March 2013 and reply given to unstar LAQ number 24 will be replied on 26 March. Permission to withdraw the correct reply issued already because of some typographical mistakes. Speaker sir, under Rule 49(2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I may be permitted to postpone star LAQ number 1 on 30th April 2013, tabled by Honorable MLA Shri Mavin Gudino, since information needs to be collected from various divisions. Because of why 10 days? 10 days is taking. You give me after 5 days, no? If your department has not given you reply, even Honorable CM is taking 6 days. Why are you taking 10 days? एक 4-5 दिसानो 100 दिसान दी मरे 10 दिसानी माय great difficulty माझा first question आहे like sir, we can keep on 9/4/13. Your next batch can na sir. Next batch 4/13 otherwise. 2/4/13 or 9/4/13. Any two of these. खयचे दिसा? 26 tak. 26 it will be difficult. Okay, बरं. 2/4/13. 2/4/13. 2nd of April. 2nd April. 2nd April मध्ये. 2nd April. You are taking it further than 30th of March. इतले मुखार किती होईल? It is a very important. Speaker sir, it is such an important question regarding water supply, which everybody is concerned. He should be knowing his department. Speaker sir. परत सुटी असा. Why is he postponing it by 10 days? Again, you are postponing by 14 days. Can na sir. त्या दिवसांनी परत सुटी असा. त्या दिवसांनी 24 तारखेच्यान सुटी असा. Then you keep it 30th. At least keep it 30th. Don't take it to April. My day is 2nd. My day is 2nd. I will keep on my days. 27, 28, 31 holiday. Okay. 2/4/13. Okay, 2nd April. Okay, thank God you are not keeping it on 1st April. My day is 2nd April. My day is 2nd April. Thank God yours is not 1st April. बरं. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2. Postpone question number. Postpone question. The member is not present. Okay. No. Postpone question. Yes, sir. Postpone na देऊ ना. Star question number 2A. Speaker sir, as per computer sheet. Speaker sir, ज्या रोडाविषयी हांवें माननीय मंत्र्यांक जे विचारलां ते काजूमळ टू कुडय खोला आनी म्हाका रिप्लाय दिले ते प्रमाणे खंयचो विचारला 23 डिसेंबर 2011 वर्क ऑर्डर तुमी कॉन्ट्रॅक्टराक दिल्ली आनी काम सुरू आतां जाता ते बी आतां हांवें क्वेश्चन घातले उपरांत म्हाका मंत्र्या कडेन जाणून घेवपाक जाय की 23 डिसेंबर 2011 तुमी वर्क ऑर्डर दिली हांव मानता की तेन्ना कोड ऑफ कंडक्ट रोखडोच लागलो डिसेंबराक तेन्नाच आनी तेजे उपरांत मार्च पर्यंत एक 3 महिने कोड ऑफ कंडक्ट रावलो पूण मार्चाक तुमी जेन्ना सरकार आयली उपरांत मार्च ते आतां मार्च परत 1 वर्स जालें कामाक सुरवात जाता ह्या मार्चाक डिसेंबराक चालू केन्ना हांव मानूं शकता की कोड ऑफ कंडक्ट लागले कारणांनी इलेक्शनाक टायम म्हूण कामाक सुरवात जाली ना पूण मार्चाक तरी जावूंक जाय आशिल्लें गेल्ली मार्चाक ह्या मार्चाक जाता 1 वर्सान जाता हाजी मातशें कारण सांगचें. स्पीकर सर, हे पर्टिक्युलर वर्क जर पळयत जाल्यार ताजी डेट ऑफ टेंडरिंग जो आसा 29/7/2009. वर्क ऑर्डर टोटल कॉस्ट इज 1,06,59,137 आणि जो वर्क ऑर्डर अमाउंट आसा तो 240 days ताजें कंप्लिशन आशिल्लें आनी 1 lakh पूण वर्क ऑर्डरूच दिले 23/12/2011. ह्या 23/12/2011 कितल्यो वर्क ऑर्डरी दिल्या जाणा 25 आनी 6 ताजें जर लिस्ट काडत न्हय बंद बजेटूच आमचें मोकळें जातलें. स्पीकर सर, ह्या 23 तारखेक जितलीं कामां दिल्लीं तितलीं कामां एका दिसा त्या दिसा दिवना ते 30 तारीख पर्यंत दिला आणि कोड ऑफ कंडक्ट 23 तारखेक लागलो.
आणि 23 तारखेक कोड ऑफ कंडक्ट लागल्यानंतर जे इलेक्शन जालें त्यानंतर पावस चालू जालो, हॉटमिक्स आहे, परत वायडनींग ऑफ रोड आशिल्लो तातूंत. म्हाका दिसता 19% काम आतां पूर्ण जाल्लें आसा त्या वेळार केल्लें, आनी त्यानंतर वायडनींग ऑफ रोडूय ते बंद दवरचें पडलें इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्टा लागून. त्यानंतर पावस आयलो आनी आमचे नोटिफिकेशन्स आनी सर्क्युलर स्पश्ट आसा की 15 नोव्हेंबरा नंतरूच हॉटमिक्सचं काम चालू करप. त्या प्रमाणे एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द हॉटमिक्स प्लांट, द वर्क इज ऑलरेडी स्टार्टेड देर नाव. वायडनींग ऑफ रोड इज ऑलरेडी स्टार्टेड. द सेम विल बी कंप्लिटेड बिफोर 15th May 2013. स्पीकर सर, माननीय मंत्र्यान म्हाका रिप्लाय दिल्या तशेंच जावचें अशें म्हणटा हांव की खूब लेट चालू जालो, खर चालू जाला आनी तुमी 19% कंप्लीट कसो जाला म्हाका खबर ना, कित्याक हालीं 3-4 दीस जाले चालू जाला, वायडनींग चालू जाला, पूण 19% कशें चालू कंप्लीट जालो म्हाका खबर ना. तरी आसूनी पूण चालू केला तुमी, पूण जाता तितले बेगीन ते हॉटमिक्स घालून ते रोड सामको कंडिशन सामकी वर्स्ट आसा, जाता तितले बेगीन आतां मदीं आनी ब्रेक दवरनासतना तुमी सांगले त्या प्रमाणे मातशें कंप्लीट जावपाक अशें इंस्ट्रक्शन दियात. बिकॉज सर 2 गोश्टी आसा. वायडनींग ऑफ रोड केल्या नंतर ताचेर आमी डामर आनी खडी घालता. आता 6 म्हयने आयक तरी नाका. वायडनींग ऑफ रोड केल्या नंतर 6 म्हयने वचपाक जाय हॉटमिक्स घालतलो जाल्यार. वायडनींग ऑफ रोड केल्या नंतर 6 म्हयने वचपाक जाय हॉटमिक्स घालतलो जाल्यार. तुमी मेक जातले कशें म्हणटा तर? हांवें तुका सांगलां आसा तें जर कंप्लीट केलें जाल्यार मे जातलें. वायडनींग जर करतलो जाल्यार वायडनींग केल्या नंतर ताजेर परत पावसाचो हे वचपाक जाय आनी मागीर तें काम चालू करपाक जाय. वायडनींग सायडीन जाता पूण हॉटमिक्स मदीं ताबडतोब घेतात न्ही. वायडनींगाचेर तुका आनी वायडनींग करपाक जावपाक जाय. न्ही पूण केन्ना हे मेक जावचें ना म्हणटा तुमी? ह्या पावसा पयलीं जावचें ना? कर सर, हॉटमिक्स ऑफ रोड ह्या पावसा पयलीं वायडनींग सोडून ह्या पावसा पयलीं जातलें. जातलो. बरें, थँक्यू. फुडलो प्रश्न श्री विष्णू सूर्या. सभापती महोदय, मी 3क हा प्रश्न विचारू इच्छितो. सभापती महाशय, संगणकातून दिलेलं पानावरती जे उत्तर दिलं आहे त्याप्रमाणे. सभापती महोदय, संगणकातून पानावर दिलेल्या उत्तराप्रमाणे उपप्रश्न 3 वर विचारलं होतं, गोवा वेल्हा जुवारी शिरदोन बांबोळी या पट्ट्यातील हमरस्त्याचंही रुंदीकरण केले जाणार आहे काय? तर त्याला उत्तर आहे होय, जुवारी येथील 300 मीटर सोडून. आता प्रश्न असा आहे की हे 300 मीटर सोडून कशासाठी? सभापती महाशय, हा जुवारी तो गोवा वेल्हा आणि जुवारी तो बांबोळी, ह्या जुवारी गावात दोन्ही साईडला घरं आहेत आणि ती घरं मोडून तो रस्ता रुंदीकरण करणं अशक्य आहे आणि त्याच्यासाठीच हा रस्ता तिथं आम्ही रुंदीकरण करू शकत नाही. यासाठी पर्यायी रस्ता बघितलेला आहे काय? पर्यायी फ्लायओव्हर? सभापती महाशय, आम्ही जो हा रस्ता रुंद करण्याचं ठरवलेला आहे तो म्हणजे जुवारी ब्रिजवरून गोवा वेल्हा आणि परत शिरदोनवरून बांबोळी, जिथं जिथं आम्हाला जागा अवेलेबल आहे तिथं तिथं आम्ही तो रस्ता रुंद करण्याचं ठरवलेलं आहे. आणि त्यानंतर बांबोळी ते पणजी बसस्टँडपर्यंत हा रस्ता रुंद होऊन येईल. आणि त्याचप्रमाणे इथं जो बायपास पाहिजे, स्पेशली शिरदोन टू गोवा वेल्हा, तो बायपासचं काम करण्यासाठी आम्ही नॅशनल हायवे 17 जो आहे तो युनियन मिनिस्ट्री MORTH आम्ही मान्यता मिळवण्यासाठी कळवलेला आहे. एक मान्यता आम्हाला मिळालेली आहे, दुसरी मान्यता आल्याबरोबर तिथं पण आम्ही काम चालू करू. सभापती महोदय, म्हाका एक 2 मिनटां दिवची हे सगळे रस्त्याच्या कामाचो विस्तार सांगपाक. आगशी ते बांबोळी मेरेनचो जो रस्तो आसा तो रस्तो म्हणजे दक्षिण गोंय आणि उत्तर गोंय हांकां जोडपी एक दुवो आसा. सगळो ट्रान्सपोर्ट आज, सगळो ट्रॅफिक आज ह्या रोडावयल्यान वता. आमी जेन्ना खंयचेंय प्लॅनिंग करतात तेन्ना 5 आनी 10 न्ही तर फुडल्या 25 वर्सांचो विचार करचो अशें म्हाका दिसता. आनी त्या हिशोबान ह्या रस्त्याचें म्हत्व हे फुडें सुद्दां उरतलें. आगशी वाठारांत आज जो बायपास जाला हो बायपास शेतांतल्यान काडला. तेज्या खातीर खुबशा शेतकारांची जमीन गेली. दोनूय वटेनी शेतां आसात, मळे आसात आनी आजूय तुमी पळयात थंय ते शेतकार बसतात. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी काल थंय कृषी फार्म घालपाची येवजण जाहीर केल्या, हेजे बद्दल हांव तांचे आभार मानता. पूण ती शेतां आतां जर राखतले जाल्यार थंय रस्त्याचें आनी संभाव्य रुंदीकरण करप हें शक्य ना. दुसरें, माननीय मंत्री महोदयान सांगलें की जुवारे मोरगाद वाडो जो आसा त्या वाड्या वयलीं 40 घरां तो रस्तो हें केलो जाल्यार वयतलीं. आनी ताका पर्यायी आसा की डायरेक्ट बांबोळे वयल्यान शेतांतल्यान जर हाडलो बायपास आनी गोवा वेल्हा देंवयलो, एकूय घर वचना.
पण म्हजी सुचोवणी हेजे फुडली आसा की आक्षीची शेतां वांटोवपा खातीर आनी ती शेतां कित्याक वांटप तर आक्षीच्या ह्या शेतांनी माननीय मंत्री महोदयाक शिवराक सदांच ते शिवराक तांकां भाजपीचे खूब आवडटा. ह्या शेतांनी जी पळय वांयगी मेळटात असली वांयगी खंयच मेळना गोंयांत. इतली व्हडली लांब लांब वांयगी मेळटा थंय. बाकीची सगळी तवशी ती टायमपास म्हणून खाता पण बाकीची पडवळां जावं कणगां जी आसा ती मुद्दाम हांवें दाखोवपाक हाडले आतां येतना म्हणून सांगता कितें थंयचे सभापती मातशें असेंब्लीन हाडटलो जाल्यार तुमची परवानगी घेवची पडटा दाखयतलो. हांव दिना जाल्यार दाखयना आसा मागीर हांव दाखयता मागीर तांकां भितरली आसा ती. तुम्ही मला नंतर दाखवू शकता. हो ठीक आहे मी नंतर नाही पूण मुख्य म्हजो मुद्दो असो आसा की ते शेतकाराचें प्रोडक्शन जर करतले जाल्यार म्हजी सुचोवणी अशी की बांबोळे पासून डायरेक्ट आक्षी मेरेन फ्लायओवर एक करपाची येवजण दवरात की अजुनूय आमचे कडेन इतले फ्लायओवर केलो जाल्यार सगळ्यो हे वांटवतात शेतांय वांटवतात घरांय वांटवतात. हाच्या संदर्भात मंत्री महोदय कितें सांगतले? ती मातशें हो जे काम येता ते अंडर MORTH MOST मिनिस्ट्रीचे अंडर येता 17 नॅशनल हायवे. आमी जेन्ना हो जुवारी ब्रिज घेवपाचें केलें तेन्ना 3 लेटरां स्वता हांवें चीफ मिनिस्टरान आमच्या प्रिंसिपल सेक्रेटरीन तांच्या युनियन मिनिस्ट्रींतल्या प्रिंसिपल सेक्रेटरीक लेटर केलें आनी ताजी एक NOC आमकां मेळिल्ली आसा आनी आमकां तांणी सांगिल्लें आसा फायनल तुमी सगळो DPR बी तयार करा आनी फुडल्या हाका आमचे कडेन धाडून दिया. हें जें काम आसा तें येता त्या एका म्हयने भितर आमी चालू करतले. मुख्यमंत्र्यानूय पयरूच आमकां नोट धाडल्या की जुवारीचें काम जुवारी ब्रिजाचें काम बेगिनात बेगीन चालू करचें म्हणून. आतां 2003-2004 हांवूच मंत्री आसतना आनी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसतना हें काम जो बायपास आसा आतां जो शेतांतल्यान बायपास काडला तेन्ना आमीच केल्लें. खूब त्या वेळार आमकां अनाठायी त्रास जाल्लो पूण एक्विशन करून 2 बायपास तेन्ना काडिल्ले. एक आमचो कदंबाचो वयलो रोड ओल्ड गोवा टू पणजी आनी दुसरो आक्षी टू हे आनी त्या नंतर हाका फंड्स मेळना जाले आनी 2005 माननीय मुख्यमंत्री प्रताप सिंग रावजी राणे आसतना हाका गोंयच्या गव्हर्मेंटान पयशे दिले हो बायपास काडपाक. आनी आतां सुद्दां हो आमचो एस्टिमेट जो बायपास आसा ताजो एस्टिमेट तयार आसा. ताजो एस्टिमेट आक्षी टू गोवा वेल्ला 27 कोटी आसा आनी गोवा वेल्ला टू बांबोळी 50 कोटी आसा. सपोज आतां जर फ्लायओवर काडटलो जाल्यार ऑन एन एवरेज फ्लायओवराचो कॉस्ट जो आसा पर रनिंग मिटर आमी जर कॅल्क्युलेट केलो आसत जाल्यार इट कम्स टू 27 lakhs एका मिटराक. सो हो कितलो फ्लायओवर कितलो मिटर 6 लेन फ्लायओवर कितलो जातलो 4 लेन फ्लायओवर जाता काय कितें हाजो सगळो आमकां हिशोब करचो पडटलो आनी त्या नंतरूच हाचेर भाश्य करचें पडटलें. पण हो रस्तोच इतको म्हत्वाचो आसा की आज हो रस्तो टाळून कोणूच येवपाक शकना दक्षिण गोंयचो. तो फुडलो विचार करपाक जाय आमी. जरी इन्व्हेस्टमेंटाचेर जालें तरी फुडले जेन्ना चिंततले ह्याचेर आमी अवश्य विचार करता. एकदां आमकां NOC मेळ्ळी आनी जेन्ना आमी DPR करता आमी दोनूय वायबिलिटी पळयता. एक शेतांतल्यान काडल्या नंतर नुकसान जालें नासतना जर शेतां येता ज्या कडेन शेतां रोयना म्हाका काही शेतां थंय आसा ती रोयत ना जवळ गेली कित्येक वर्सां. फॉर एग्जाम्पल शिरदोन जाल्या बरोबर ती शेतां रोयना आनी ही तर शेतांची सगळी रोवपाक लागल्या. आक्षीची ही शेतां ऑलरेडी आमी एक्वायर केल्ली. आमकां आनी एक्वायर करपाची गरज ना. आमी ऑलरेडी 45 मिटर एक्वायर केल्लो आसता आनी ताज्या खातीर आमकां एक्वायर करपाची गरज ना. आमकां एक्वायर करपाची शेतां जी आसा ती शिरदोन भागांत म्हाका दिसता थंय एकूय शेत रोयना. पडीक आसा. हय पडीक आसा. रोड घेतलो म्हणून काय ना असो हो प्रश्नूय आमकां पळोवचो पडटलो आनी कमीत कमी खर्चात कशें बरें जातलें हेंय पळोवचें पडटलें. श्री मायकल लोबो. Has the government planned this road? Because we are talking about this road for quite a long time from 2004 onwards. Whether the land acquisition will start immediately because this is the only lifeline for the tourism industry, especially the connectivity to the new bridge also, the proposed new bridge which the government proposes to build at the Zuari. The land acquisition should also take place to the proposed new bridge. Speaker sir, as per the last communication received from Honorable Minister MORTH, it has been asked to submit comprehensive proposal on PPP basis as per the model concessionary agreement and Government of India's guidelines.